नामान तुका जेजू बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां फावो जाला. माथेवाचो वांजेल 16 अध्याय 13 तावन 19 वाक्य. Matthew chapter 16 verse 13 to 19. हे उतार देवाचे आज आमी पळोवया, वाचया आनी हाचे वयर थोडो नियाळ करया. उपरांत सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिश्यां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण सांगतात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातर जुआंव म्हणटात, आनी थोडे ते एलिया म्हणटात, आनी हेर ते एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तबळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमोन, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणूय मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. हें उतार आज आमकां फावो जाला. जेजून पेद्रूक एक व्हडली जबाबदारी दिवची, पवित्र सभेची जबाबदारी, आनी ताचें मनियारपण कितें म्हूण ताका सांगचें, आनी ताची वळख ताका कर दिवची, तूं कोण गी म्हणून. जेजून व्हडलें एक आज हें उतार आमकां उगडासा काडटा. आमच्या पवित्र सभेक असले ते अधिकारी या आमचे माखलेले याजक जावं दी, धर्मिकां जावं दी, सगळीं आज तांचो उडास आमी काडीचे खंडीत जावन. कित्याक तें उतार आज त्याच विशयान आमकां सांगता. पेद्रूचें एक मेलपंक्तचें आपोवणें, पवित्र चलोवंक देवान ताका आपोवचें आनी ताका अधिकार दिवचे, हें जेजू आमकां सांगता. आनी ताका जावचें तें उगडापान, रेवलेशन, नवे संगती जेजू विशयान कोणाकी गतीनातल्यो संगती पेद्रूक कळटात. थंय म्हळ्यार तो पवित्र सभेचो वडील म्हणल्या खातीर तें उगडापान करता. जेजू ताका खंडीत जावन म्हणटा, तो व्हरतो म्हूण सांगता पळय जेजू क्लियन्स जनाजो, हे विशय ताका क्लियर सांगता. तो जेजू तांकां विचारी, सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें पळय, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पेद्रूक जेजू म्हणालो, भागी तूं सिमोन, योनाच्या पुता, कितें गे तुका उगडापें केल्लें खंयच्याय मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. आज मस्त संगती देव उगडापें करतात मनशा कुळाक. कित्याक सर्गीक कितें लिपोवन दवरलेलें तें सगळें मनशा कुळाक उक्तें करता. जर आमी वाचता जाल्यार जानुवायेच्या पुस्तकान 9व्या अध्यायांत ह्या विशयान उल्लेख केल्लो आसा. जर तुवें लोकांक उगडापें करिनातलें जाल्यार, जर सर्गींत हांव तुजो पवित्र आत्मा मनशा कुळाचेर धाडिनातलो जाल्यार, सर्गींच्या राजांत असलें कोण तें समजून घेतलो? संवसारी वस्तू आमकां समजून घेवन कश्ट मारता जाल्यार सर्गींच्या राजाचें वैभव समजून घेवन कोण सकत म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आज व्हडल्यो संगती देव आमकां कळीत करता. ह्या सगळ्यांच्या वेळार आमी हाचे भशेन नियाळ केल्यार आज आमचे पयले वाचप आमी वाचल्यार थंय पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 1 तावन 4 वाक्यां ह्यो संगती याजका विशयांत, ह्या मनियारपणा विशयांत हांगा पेद्रू सांगचे. पयले आज हांवें प्रत्येक जावन वाजेल वाचलो, थंय पेद्रूक दिल्लो अधिकार, पेद्रूक कोण गी म्हणून ताचे विशयांत जेजून रिबेल करचे. आनी हांगा पेद्रू ताचे अधिकार कान गेल्या उपरांत, त्या अधिकारार तो बसल्या उपरांत जेन्ना तो पवित्र सभा चलयता तेन्ना पवित्र सभेच्या मनियारा विशयी तो जायत्यो संगती हांगा सांगिल्ले आमकां आयकूंक मेळटा. तुमचे ताब्यान दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया, देवाच्या कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया, पूण कायद्याच्या बळान न्हय, बगार संतोशान तुमकां मेळोवंक आसचो तो फायदो चिंतून न्हय, बगार काळजाच्या उदारपणान.
तुमच्या जतनेक दिल्ल्या हिंड्याक तुमी कठीणायन चलोवचे न्हय, बगार तुमीच बरी देख दिया हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावनांत आसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतल्यात. श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार म्हळ्यार जेजू परत येवच्या वेळार जे कोण आमी फावो बरी देवाच्या लोकांक ह्या देवाच्या लोकांतय आमी कितल्या मोगान चल्ल्या, कितल्या माय मोगान एकवटान चल्ल्या, कितल्या सणाक बचावेच्या वाट्याक हाडला, कितल्या लोकांचे आत्म्याय बचाव केला हाचे विशयांत देव खंडीत जावन उल्लेख करतलो आनी ते जाल्यार आमकां मायमेचो मुकुट जेजू क्रिस्त आमकां दितलो म्हणटा. देखून आज प्रत्येक जावन आमी मागया सोर ह्या जगा खातीर धर्मिका खातीर आमी मागया, कित्याक तांकां जायती जबाबदारी आत्म्याच्या बाचावेची जबाबदारी देवान तांकां जेजू मारिफात पेद्रूक दिल्ली आनी पेद्रून ह्या मनियरांक दिल्ले ते आमी आयकोंक मेळटा, हांगा ह्या वाचूंक मेळटा. तर आमी प्रत्येक जावन आमी लायकी आमकां एक हिंड दिला, आमचो हिंड कर, आमचे कुटुंब तो एक आमकां हिंड, आमचे शेजारा आमचे तो हिंड, आमचे समज आमकां तो हिंड, आमी वावर करूंक आसा तांचे सांगत मेळोवन ते मनियारी जावंक पुरो. पूण मनियारी सांगत आमी लायक मेळ्ळे शिवाय देवाचें उतर हेब्रेवाच्या पत्रान सांगता बेश्टेंत तुमी खंयच्याय ह्या जगाक तांच्या कामाक अडखळ घालिनाकात, बगार तुमकां जाता जाल्यार ताका सांगत दिया म्हणटा. देखून आज आमी अडखळ घालचे चड जाल्यात सांगात दिवचे उणें जाल्यात म्हूण चिंतचें आमकां पळोवंक मेळटा तसल्यो संगती जायत्यो. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी खंडीत जावन आमकां दिल्ल्या हिंडाक आमी बऱ्या तरान चलया. माया मोगार आमकां दिल्लो हिंड आमचे कुटुंब, आमची भाव भयणी तो आमकां हिंड आमकां दिल्ली भुरगीं जावंक पुरो, आमचें लग्न जिवीत जावंक पुरो. हे हिंडाक आमी बऱ्या तरान चलोवंक आसा. तांकांय केदींच आमी ही वाक्य आमची करून खानगेत आज मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाच्या खुशे प्रमाणे तांची जतन घेया आनी कायद्याच्या बळान न्हय, बगार संतोशान आनी तुका मेळोवंक आसता त्या फायदो चिंतून न्हय, बगार काळजाच्या उदारपणान तुमच्या हिंडाक तुमी सरया, ह्या हिंडाक तुमी चलया. आमचे कुटुंब जावन आसा आमचो हिंड, एक ल्हानसो हिंड. वो ल्हानसो हिंड वचून तो व्हडलो हिंड जावचो. जर ल्हानसो हिंड आमी एकवटान ना, जर ल्हानसो हिंड आमच्या माय मोगान आमी जियेना, जर ल्हानशा हिंडांत आमचे थंय एकवट ना जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी तर व्हडा जम्यांत ह्या व्हड्या हिंडांत एकवट खंय तावन येवचो. आमी फूट घालचे तसलें काम करता गे आज कुटुंबांत. आज आमचें एकवट आसा जाल्यार खंडीत कुटुंब बरें जाता. कुटुंब बरें जाल्यार वाडो बरो जाता, वाडो बरो जाल्यार फिरगजी बरी जाता. तेन्ना आमच्या मनेरांक कितेंच चड आमचे वयर दबाव घालचे म्हूण कितेंय आसतना, कित्याक आमी सगळीं माया मोगान एकवटान जियेता जाल्यार तें कितलें सोबीत आनी कितलें बरें म्हणटा किर्तनाच्या ग्रंथान. देखून आज ह्यो संगती आमच्या मतीन दर्या मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां दिल्लो हिंड ल्हानसो जावंक पुरो, तें ल्हानशें कुटुंब जावंक पुरो. तें बऱ्या तरान वागोवंक, बऱ्या तरान देवाच्या भिरांतेन, देवा भिरांतेन देवाची जानवाय, देवाची काकूळ, देवाची कृपा मागोवन, देवाच्या उतरा प्रकार जियोवन आमच्या हिंडाकी आमी देवाच्या उतरा प्रकार खंडीत जावन तांकां आमी तांकां मागल्यार आमच्या सांगता वेल्यार खंडीत ती आमच्या सांगता आसतली. देखून आमी कोणाचेच बेपारवा करचे नाका. आमच्या हिंडांत म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत आमी कोणाचेच बेपारवा करचे नाका. व्हडल्या हिंडांत आमचे खंयच्याय ह्या जगाचे बेपारवा करचे नाका. आमी हर एक आमी तांकां दिवचो मान दिवया, गौरव दिवया. आमच्या कुटुंबांत एकामेकां आमी मान दिवया, गौरव दिया. ते जाल्यार खंडीत जावन हो हिंद चलोवंक आमकांय देव आदार दितलो, आमच्या संगताय तो आसतलो. आमची कुटुंबाय बरी जातली, फिरगस कुटुंबाय बरी जातली आनी सगळे आमचे जिवितांत कोण आमकां मेळटा सगळीं बरीं जाल्लीं पळोवंक आमकां मेळटलें. हेंत व्हरतें भाग मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजून आज म्हाका आनी तुमकां दिवचें. देखून आमी सकड कुटुंबादारां एकवटान मागया. आमच्या पवित्र सभेंत हर एक फिरगेजेंत आमी एकवटान जियोंक प्रयत्न करया आनी हर एकल्याच्या गरजां खातीर आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगत जेजो भगवंती मरिये देवाची माया माप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक
जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.